जीएमआरकडेन रेव्हेन्यू शेअरिंग डिसेंबर 2024 सुरू सरकाराचो निर्णय सुप्रीम कोर्टात याचिका कोविडाक लागून कळाव मुख्यमंत्री म्हणटा विरोधकांचो बेठोच बोवाळ लुकसाण ना। पावसाळी अधिवेशन 21 दिसांचे 15 जुलै सावन 17-40 वर्सां हुमकळिल्लो ओसीआयचो इश्यू तडीक लायलो बीजेपी सरकारान। मुख्यमंत्री म्हणटा विरोधक फक्त उलोवकूच। दक्षिणेचो सीट पडलो धर्मपेठाक लागूनच आमदार फळदेसाय ठाम। माविन म्हणटा एकचार राखचो पक्षान आत्मपरीक्षण करचे। सुदीन म्हणटा धर्मगुरूंचेर नाका गिरीशाची पुलीस कागाळ। म्हादय राना संरक्षित वाठारात रावतल्यांचे हक्क दावे 24 जुलै आदी क्लियर करपाचे सरकाराचे हायकोर्टाक उतर। व्याघ्र वाठाराविशीं कोर्टाची ऑर्ड चालीक लावन हालचाली। पणजे स्मार्ट सिटीच्या रस्त्यांच्या कामांक वेळ वाडोवन दिवचो कंपनी हायकोर्टात 30 जून मेरेन मागलो प्राज। सुनावणी 18 जूनाक। मुख्यमंत्री म्हणटा आदी कामां मागीर कारवाय। पालकांक +92 कोड आशिल्ले फेक फोन कॉल। मुख्यमंत्री म्हणटा भिवपाची गरज ना पैसे मागल्यार दिवचे न्ही। सायबर सेलाची नदर कॉलांक रिस्पॉन्स दिवचो न्ही म्हूण उलो। जम्मूत एकार एक आतंकवादी हल्ले सगळे काउंटर टेररिझम उपाय चालीक लायात। उचेले बसकेत सुरक्षेचो नियाळ घेवन प्रधानमंत्र्याचो आदेश। मडगाव पालिकेत 17 लाखांच्या रेव्हेन्यू फ्रॉडात एलडीसी सस्पेंड। खर कारवाय करची म्हूण मडगावचे नागरिक नगरसेवकांची मागणी। पुलीस कागाळ करून येणावळ रिकव्हर करतले म्हणटा पालिकेचो सीओ। सांत आंद्रे वाठारात बिराडाक रावतल्यांचे टेनंट व्हेरिफिकेशन करचे। काँग्रेस ब्लॉक समितीचे आक्षेप पुलिसांक निवेदन। रातच्या वेळार पुलीस गस्त वाडोवची म्हूण मागणी। अजित दोवालाक राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार म्हूण मुजतवाड आदलो IAS अधिकारी डॉक्टर PK मिश्रा प्रधानमंत्रीचो मुखेल सचिव। आंध्र प्रदेशाचो मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू तिरुमलात व्यंकटेश्वर स्वामी देवळात गेलो दर्शनाक। तिरुपती तिरुमला प्रशासनातलो भ्रष्टाचार नितळ करतलो हिंदू श्रद्धास्थानां राखपाचे उतर। RSSचो मुखेली मोहन भागवत उत्तर प्रदेशाचे 5 दिसांचे भेटेर गोरखपुराकूय दितलो भेट। यूपीत लोकसभेच्या निकालाच्या फाटभुंयेर मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथा बरोबर बसकेचो बेत। ओडिशात बीजेपी सरकारान वेंचणुके वेळार दिल्ले उतर पाळले। पुरीच्या जगन्नाथ देवळाची 4 दारां केली उक्ती। कोविडा वेळार दारां केल्ली बंद। जीएसटी काउन्सिलाची बसका 22 जूनाक। ऑनलायन गेमिंगाचेर कर। ऑक्टोबर 2023 वर्सा बसकेत घेतिल्ले निर्णय सुरू केल्ले प्रक्रियेचो नियाळ। कुळटाक लेबर कॅम्पात सोपिल्ल्यांचो आंकडो 50चेर 43 कामगार केरळाचे। मोदी सरकाराची फामिलींक मजत। केरळाचो आधार VK सिंग कुळटाक भारतीय वायुसेना बॉडी हाडपाचे तयारेत। सुप्रीम कोर्टान हमारे 12 फिल्म रिलीज थांबयलो। CBFC प्रमाणपत्राक दिल्ल्या आव्हानाचेर मुंबय हायकोर्ट निर्णय दी मेरेन रिलीज थांबयलो। बारामती राज्यसभा पोट वेंचणुके खातीर अजित पवाराची घरकान्न सुनेत्रा पवारान भरलो। एनसीपींतल्यान अर्ज। लोकसभा वेंचणुकेक सुप्रिया सुळेन सुनेत्राक 1.5 लाख मतांनी हारयल्ली। पॉक्सो केशीत बंगळुरू कोर्टान कर्नाटकाचो मुख्यमंत्री येडियुरप्पा आड काडले नॉन बेलेबल वॉरंट। येडियुरप्पाक अटक जावंक शकता म्हणटा कर्नाटकाचो घरमंत्री। दिल्ली सरकारान जादा उदका खातीर घाल्ले अर्जाचेर निर्णय घेवंक सुप्रीम कोर्टान यमुना न्हंय मंडळाक दिलो निर्देश। हिमाचलान उदका विशीं निवेदन घेतले फाटी। चीन आणि पाकिस्तानाचे जोड निवेदनात जम्मू काश्मीराचो उल्लेख। भारताची हरकत जम्मू काश्मीर आणि लडाख हो भारताचो अखंड भाग। भारतान केले स्पष्ट।